घोटाळे कोरोनाच्यो केशी वाडपाक उद्देगीक वसणूकूच जबाबदार. कोरोना महामारीच्या लोकांक गांभीर्यच ना म्हणटा भलायकी अधिकारी. दिसपट्ट्या अपघाताक लागून नावेलीचे लोक जाल्यात फुर्योज. 3 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करात, ना जाल्यार रस्तो आडोवन धरतले, दिल्या शिटकावणी. सरकारी पावण्यार मनयली गांधीजींची 150वी जयंती. लाल बहादूर शास्त्रीकूय केले नमन. गोंयभर आयोजीत केल्ल्यो कार्यावळी. गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. महात्मा गांधी आनी आदलो प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीची 150वी जयंती शुक्रारा व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या निमतान गोंयभर कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. अहिंसावादी आशिल्ल्या महात्मा गांधीन ब्रिटीश राजवटी विरोधात खर आंदोलन उबें केल्लें. महात्मा गांधी म्हणून जांकां वळखतात त्या मोहनदास करमचंद गांधी हांचो जल्म गुजरातल्या पोरबंदर हांगासर 2 ऑक्टोबर 1869 वर्सा जालो. पोरण्या गोंयांत जाल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान महात्मा गांधीच्या पुतळ्याक फुलाहार घातलो. उपरांत मुख्यमंत्र्यान आदलो प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीक नमन केलें. 2 ऑक्टोबर 1904 वर्सा शास्त्रीचो जल्म जाल्लो. 1965च्या भारत पाकिस्तान युद्धा उपरांत शांतताय करार केल्या नंतर ताशकंद उझबेकिस्तान हांगासर तांकां मरण आयलें. महात्मा गांधीजी हांच्या पुतळ्याक हार घालपाक तांकां स्मरण करपाक गोंय सरकारच्या वतीन दर वर्सा व्हडलो कार्यक्रम जातालो. पण ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितींत ह्या वर्सा व्हडलो कार्यक्रम रद्द करून तांकां आर्गां ओंपप, हार घालप आनी शास्त्री जयंती ही दर वर्सा पंचायतीन साजरी जाताली. त्याच पद्दतीन पंचायतीन लाल बहादूर शास्त्री हांच्या फोटवाक हार घालून साजरी केली वयतली. एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय, गांधी जयंतीच्या निमित्तान सत्य आनी अहिंसा ह्या मार्गान महात्मा गांधीजी चल्ले. म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी परत एकदां सत्य आनी अहिंसा ह्या मार्गाचेर चलपाक जाय, त्या तत्वांचें पालन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तीच खरी तांकां श्रद्धांजली, आदरांजली आसतली. सगळ्या जाणांक म्हजें म्हणणें आसा की सत्य अहिंसा ह्या मार्गाचेर सगळ्यांनी चलचें. वी आर प्राऊड. आमी पयली स्टेट आसा ह्या 100% रजिस्टर्ड आसलेल्या घरांनी, हांव परत म्हणटा 100% पंचायतीन रजिस्टर्ड आसलेल्या घरांनी इधर नळाच्या सोर्सिसांतल्यान नाल्यार तांच्या स्वताच्या सोर्सिसांतल्यान तांच्या घरांत नळ दिवपाक सरकार यशस्वी जाला. दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. नवीन कोण घर बांदतलो ताका नळ मेळत रावतलो. स्वच्छता होच धर्म महात्मा गांधीजीच्या ह्या धर्माचेर, लाल बहादूर शास्त्रीजींच्या ह्या धर्माचेर. आनी आज परत एकदां गोंयांत आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट घेवन कालच्यान आमी जो कार्यक्रम लॉन्च केला, प्रत्येक पंचायतींनी ताका खूब मोठो प्रतिसादूय दिला. आनी त्या प्रतिसादाक म्हाका दिसता निश्चितच आमकां यश येतलें. आमी हैदराबाद 1 मिनट म्हणजे हैदराबाद हात घाल. हे आसात रत्नाकर वेळी, ताजे नंतर फुरिये बरें कार्य घडटा आनी
नावेलीचो रस्तो परतून एक फावट चर्चेचो विशय जावन रावला. रस्तो दुरुस्त करतात पूण एकाच पावसात ताचो धूप जाता. रस्त्याचे अवतिकायक लागून एकाच दिसा 2 अपघात जाले. सदच्या अपघातांक लागून थळावे लोक चाळावल्यात. 3 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करचो थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. रस्तो दुरुस्त करिना जाल्यार रस्तो आडोवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. गोंयांतल्या रस्त्याची सामकीच वाट लागल्या. गोवा 365 रस्त्याचो विशय लावन धरला. ती बायल पडली तेगे हात मोडलो आनी आयज सकाळीं आनको परतून एक्सिडंट जालें तांकां बोटां मार लागलो. हांव म्हणटा हे रोडा परिस्थिती कितें. हिने आतां फिशरी डिपार्टमेंट वयता, बाबू कवळेकार वयता, इजदोर वयता, फिलीप नेरी वयता. हे MLA मातशें तेमी एक्शन घेवपा जाय न्हू. ते AC गाडयान भोंवताय बट हो मार येता बारीक लोकां मोटरसायकलान भोंवताय तांकां. सो तेंचे मातशें नदर मारूंक जाय न्हू. आतां कितू पाट सांगिल्लें ते बेश्टे येताय लेपोड मारताय पॅच मारताय वयताय ते भाशेन जायना. ही नॅशनल हायवे 17 बारीक लोकां मार येता मोटरसायकलान वयताय तांकां. करपाचें आहा. फाल्यां मडगांव वता आनी आयज म्हणल्यार 3 तारखेर सकाळीं आमी हिंगा येतले आनी बसतले. आतां इम्पोर्टंट सांगपाक गोंयच म्हणल्यार कितें ही हो रस्तो ही नॅशनल हायवे आनी नॅशनल हायवे सगळे ह्या रस्त्यार वयता. चड करून इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमचो डेप्युटी CM काणकोण रावता, आमचो एक मिनिस्टर शिशेरी रावता, आमचो एक डेप्युटी स्पीकर काणकोण रावता, आमचो एक MLA कुंकळे आहा. तरी पूण ते इग्नोर करून शो करून कित्याक तेंका कितें ते AC गाड्यान बसून वयता. हांव सांगूंक सोदता CMाक दुसरे फावट तांकां मोटरसायकल दी तांकां कळटलें कशें वचपाचें. कितें एक्सिडेंट तर जावन आमकां जावन दिवपा पडटा. तो प्रकाश बाबू गॅरेज आहा तो आयज काल सांजचो एक बायलेक आयज सकाळीं एक दादल्याक तेगे हात मोडला आनी इज अ सिनियर सिटीजन. गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक राऊत. बापायनूच घेतलो चलयेचो जीव. सांखळेची ही लाजिरवाणी घडणूक. उत्तर प्रदेशांतल्या हाथरस प्रकरणा उपरांत मनीसपणांक लज्जेक घालपी ही घडणूक गोंयांत घडल्या. मूळ फामील उत्तर प्रदेशांतले पूण ती गोंयांत रावताली. घरगुती कारणाक लागून सुनील कुमार राजन हाणें आपली चली प्रीतम राजनाक क्रिकेटीच्या स्टंपान मारबडय केल्ली. उपरांत चलयेक उपचारा खातीर सांखळेच्या हॉस्पिटलांत भरती केल्ले पूण ते वाटावपाक शकले ना. उपचारा दरम्यान राती कडेन ताका मरण आयलें. पुलिशेन सुनील कुमाराक अटक केल्या. फुडली चवकशी चालू आसा. गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोवेकार. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडत आसा. कुठ्ठाळे उद्देगीक वसणुकीक हो कोरोनाचो हॉटस्पॉट जावन रावला. कुठ्ठाळी भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले लोक अजूनय ह्या विशीं गंभीर नात. कोरोनाच्यो केशी दिसान दीस वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवची अशें आव्हानूय ताणें केलां. कुठ्ठाळी केशी वाडपाक लागल्यात. चडश्यो केशी ह्यो IDCच्या उद्देगीक वसणुकीत सापडिल्ल्याचे दोतोर सुकूर काद्रोसान सांगले. उद्देगीक वसणुकीचो चडसो भाग हो कुठ्ठाळी भलायकी केंद्राच्या कार्यक्षेत्रांत येतात. उद्देगीक वसणुकींतल्या चडशा जाणांक कोरोनाचो बादिकार जाला. कुठ्ठाळी केशी वाडपाक हेच लोक जबाबदार आसूं येता असो अदमासूय ताणें उक्तायलो. Because of IDC Verna, there are a lot of population which is working there and they are staying in Kaurthali. So local population पेक्षा आमचे कडेन जे एम्प्लॉई ऑफ द IDC आसात तांकां केसी मेळिल्ले आसा. बट इट वॉज मोर इन जुलायच्यान आमी स्टार्ट केले, जुलाय ऑगस्ट. नाव इट इज कम डावन वेर वी आर गेटिंग अराउंड 20 cases per day, why we are getting 3-4 days. It is managed with the help of public. With the panchayat members we have managed and social people also working on that, it has come down. So basic, if you ask me why there was cases, it is because of this and where the local transmission started. That was the basic reason. Any message to the people? I will request all my public काम रावपाचे. जे आमी गव्हर्मेंट आमी सांगतात मास्क कांट बी कॅज्युअल. आमी आतां पयले आमकां भिरांत आशिल्ले लोक आतां भिरांत ही काडून उडयल्या. भिरांत म्हणजे आमी मनांतल्यान घेवपा जायना भिरांत, पूण आमी जे कर्तव्य करपाक जाय आमची गव्हर्मेंट आमी सांगतात तो मास्क घालपाची, सोशल डिस्टन्सिंग जे आमी करपाचें जाता तितलें प्रिवेंट करपाक पयस दवरपाक जाय. मास्क हो कंपल्सरी घालप. जेन्ना तुमी घरांतले भायर सरतात हो मास्क घालपाकच जाय. गोवा 365 खातीर वेर्णाच्यान हिरू महाले. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. केंद्रा कडल्यान गोंयाक मेळपी इलेक्ट्रीक बसींनी दिव्यांगां खातीर सोंपेपण आसचो गोंय डिसेबिलिटी रायट्स संघटनेन मागणी केल्या. कितल्याशा सरकारी आनी खाजगी बिल्डिंगांनी दिव्यांगांक येवपा वचपाक रॅम्प ना. हे गजालींचेरूय ताणें लक्ष ओडलें.
ड्रॅगाचो निमंत्रक आवेलिनो डिसान गोंयांतल्या दिव्यांग मनशांक सतावपी समस्याचेर उजवाड घातलो. केंद्रा कडल्यान गोंयाक मेळपी नव्या बशींनी दिव्यांग मनशां खातीर वेवस्था आसची अशी मागणी तांणी केल्या. It was notified in December 2016 by the central government mandates accessibility for persons with disability with regard to buildings, transportation and technology. In December 2019, the Ministry of Road Transport and Highways has issued a notification that no fitness certificate should be given to any public bus until and unless it meets the accessibility standards as mandated under the said section 41 of the Rights of Persons with Disability Act 2016. Transport Corporation is planning to introduce 100 electric buses. So we have written to the Director of Transport to ensure that these buses will be accessible for persons with disability as per the notification issued by the Ministry of Road Transport and डिसेंबर म्हयन्या मेरेन ह्यो इलेक्ट्रीक बशी गोंयाक मेळटल्यो अशी येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. पळयात. आमकां सद्या इन द फर्स्ट बॅच 25 बसी येता आनी त्यो आमी डिसेंबरान लॉन्च करपाक ट्राय करतले. हांवें एक टीम धाडलेली आसा त्यो बस्यो इन्स्पेक्ट करपाक कितल्यो बऱ्यो आसा, आमकां गोंयांत सूट जातल्यो सगळे. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट एवरीथींग इज एज पर प्लॅन. सो ह्यो आमकां बस्यो मेळटल्यो. डिसेंबर म्हणल्यार आमकां क्लीन एनर्जी जी आमी वापरपाक जाय, दॅट इज इलेक्ट्रिसिटी, ती वापरतात त्यो बस्यो आमकां डिसेंबरान मेळटा. टोटल आमकां 100 बसीस दिल्ले आसात. पयले आमकां 25 दितले, मागीर उरला त्यो 25 आनी मागीर उरल्यो 50. आमी आनिकूय मागलेल्यो आसात. फुडारा आमकां गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावारिया आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. 4 वर्सां खास्तिको काडल्या उपरांत उतरडाच्या मनशांक निमणे कडेन न्याय मेळ्ळो. ताचेर जाल्लो हल्लो आनी जिवेशी मारपाचें प्रकरण जिल्लो सत्र न्यायालयान भायर मारिल्लें. पूण जेरवासियो परेरा आनी सेडविना परेरान हार मानूंक ना. तांणी उच्च न्यायालयान दाद मागली. उच्च न्यायालयान गेल्या उपरांत तांकां न्याय मेळ्ळो. 2016 वर्सा जेरवासियो परेरा आनी ताची घरकान्न सेडविना परेराचेर 3 जाणांनी हल्लो केल्लो. लोखणाचो रॉड आनी सुऱ्यान ताचेर जिवेशी हल्लो जाल्लो. ह्या विशीं तांणी पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पूण 3 सुनावण्यो जाल्या उपरांत ही केस भायर मारिल्ली. धांवन 3 जाण डायगो आनी ब्राज एकल्याक ओड नाहलो. मागीर तेणे ठिकाणी म्हाका आडायलो मोटरसायकलीन आनी पिस्काची आराम मान म्हाका उडयलो. हांव अनकॉन्शियस जालो. मागीर मातशें म्हाका हें येयलो, सेन्सा येयलो. मागीर हांव उठोन घरा येयलो. पुलीस स्टेशनार मागीर पुलीस केस केली. मागीर पुलीस ती केस मागीर व्हेरना वचोन मागीर मडगांव हॉस्पिटलांत वचोन मागीर मडगांव उरलो. हय मडगांव उरलो. मडगांव एक 8 दीस सुमार उरलो. मागीर 8 दिसांनी मागीर डिस्चार्ज मेळ्ळी. डिस्चार्ज मेळटरी मागीर लोकल हॉस्पिटल बिस्त्या व्हायल्यान ड्रेसींग करून मागीर बरो जालो. सो मागीर हे केसी कितें जाली मुखार तांकां आमकां लोअर कोर्टा केस चलताली. मागीर तें मातशें प्रॉब्लेम जालें आनी थिंगा आमी भायर पडले. मागीर एक्विटेड जाले. मागीर आमी हायकोर्टाक आयली. हायकोर्टाक घातली. तें मातशें तांकां हें पळय कन्विक्ट जालें. हायकोर्टान तुमकां जस्टीस मेळ्ळो. आज कितें दिसता? 2008 अटॅक म्हज्या भावाची जाली आनी वेर्ना पुलीस स्टेशनान 2010 चार्जशीट फायल केलें कोर्टा मुखार. 2010 to 2016 ही सेशन कोर्टा जजा बोले विन्संट डी सिल्वा बोले केस चल्ली आनी लास्ट मिनिटीक आर्ग्युमेंट जावपा वखदार ते एक्युजांनी कंप्लेन घायली जुइजाचेर विन्संटाचेर आनी केस ट्रान्सफर करून घेतली दुसरी जजा बोले सावयकरान हियरींग केलें आनी थिंग ते पब्लीक प्रोसिक्युटराक तेणें केस आग्यू करूं ना सारकी आनी जजान कितें रिमार्क दिवन ती ताका एक्युटल दिलें. एक्युटल दितरी तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरान तेणें APAG एसिस्टंट एडवोकेट पडालो प्रोसिक्युटर पब्लीक प्रोसिक्युटर तेणें हें करूं ना कितें ताका रिमार्क बरोवन दिलो इज नॉट ए फीट केस फॉर अपील आनी हांवें मागीर परत SP सावथा बोले गेलो. सो तोय म्हणून लागलो फीट केस न्हू उकिला वचपाक. मागीर आमकां येवपाक कांय ना जालो.
सो आमी आमगे एडवोकेट घालिल्ले वतेले सबले गेले आनी ते डिस्कस केले. तो म्हणलो केस इज व्हेरी स्ट्रॉंग, यू शूड फायल अपील. म्हणजे पूण एक्युटल जालो केस टू गेट एडमिटेड इज व्हेरी डिफिकल्ट म्हणलो बिकॉज देर इज डबल डाउट इज गिवन टू द एक्यूज. गोवा 365 खातीर उतोड्याच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या कांय दिसां सावन कोरोना बाधितांचो आंकडो वाडपाक लागला. दुसरे कडेन धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार कोरोना मुक्त जावप्यांचें प्रमाणूय बरेंच वाडलां. देशभरात 53 लाख जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. केंद्रीय भलायकी खात्यान ह्या विशीं म्हायती दिली. भारतात एका दिसात 81,484 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,095 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात. जाल्यार 78,887 जाण बरे जाल्यात. आता मेरेन भारतात 63,94,068 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केसी 9,42,000 पावल्यात. 99,773 जणांच्या मरणाची जाल्यार 53,52,078 पेशंट दुयेंसमुक्त जाल्ल्याची सूखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान नाकापुरो करून सोडिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रान 14 लाख केसींची नोंद केल्या. आंध्र प्रदेशाच्यो केसी 7 लाखांचेर पावल्यात. कर्नाटकान 6,11,000 केसी आसात. 3,03,000 हो तमिळनाडूचो आंकडो. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतली नोंद 4,03,000 जाल्या. पुराय संवसाराचे परिस्थितीचेर नदर घालीत जाल्यार दिसून येता एकाच दिसात संवसारभरात सुमार 3 लाख केसींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केसी 3,44,00,000 पावल्यात. 10,27,000 लोकांक मरण आयिल्ल्याची बातमी आसा. जाल्यार 2,56,00,000 पेशंट बरे जाल्ल्याची सूखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान घाम काडिल्ले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिकेचो आंकडो 71,15,000 पावलो. 63,94,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर आसा. 48,49,000 हो ब्राझीलाचो आंकडो. रशियेंतल्यो केसी 11,85,000 पावल्यात. जाल्यार कोलंबियाचो आंकडो 8,35,000 जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. येर्डोमाच्या 20 किलोमीटरच्या परिघातल्या बांदकामांक हरकत ना दाखलो सक्तीचो करपी नौदळ प्राधिकरणा आड सांकवाळ पंचायतीन मोर्चा उघडला. नौदळाच्या ह्या निर्णया आड कोर्टात वचप्यांक तेंको दिवपाचे पंचायतीन जाहीर केला. नौदळाच्या एरोडोमा लागीं 10 माळ्यांच्यो बिल्डिंग्यो आसात. पूण नौदळ मात हेर सुवातांचेर आशिल्ल्या कमी उंचायेच्या बिल्डिंगांकूय हरकत घेवपाक लागिल्ल्याचे सांकवाळेचो सरपंच रमाकांत बोरकार म्हणटा. जे घरा बंगल्या खातीर जे फायल्स घातल्या, आमी बिल्डिंगे विचारना, पूण बंगल्या आनी घरा खातीर जे फायल घातल्या 2-2 वर्सां 2.5 वर्सां आयज पेंडींग आहा देवी कडेन. तर कित्याक पेंडींग दवरता? 110 ब्लू मारलो तेणी, 110 मीटर बिल्डींग बांदूंक शकता. सो हे कितना कोण दिता? एअरपोर्टार तेणी तेंगे मारले गेले ना. सो ताका एक ऑल्टरनेटीव आतां सुप्रीम कोर्ट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मुरगांवां पालिकेत केस्तावदी कुफुसा पार्ट 2 सुरू जाला. फळ बाजाराक लागून 2 बांदकामां उबी जाल्या उपरांत हें कुफुसांव सुरू जालां. ह्या बांदकामा आड कितल्योश्योच कागाळी येयल्यात. नगराध्यक्ष सांगता कारवाय करतले, पूण हेच लायनींतले बाकीचे बेकायदा काळे कित्याक उडोवंक नात असो प्रश्न एका नगरसेवकान विचारला. मुरगांव पालिकेन पुलिसांचे मजतीन बिरेस्तारा फळ मार्केटा देगेक आशिल्ली 2 बेकायदो बांदकामां मोडून उडयली. अजूनय बेकायदेशीर बांदकामां आसत जाल्यार ती मोडून उडयतले अशें मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान सांगले. ड्रायव्ह स्टार्ट केलेलो तितूर एक 2 एनक्रोचमेंट आसलेले. एक पुलीस PI आमचो ट्राफीक तेणी बॅक टू बॅक 8 कंप्लेनी आसलेल्यो त्या पर्टिक्युलर गाड्याचेर म्हण तूं एक्सिडेंट कितें केला तेजेर. आनी एक लोकलानूय कंप्लेन केलेली. तेका लागून आमी ते 2 स्ट्रक्चर काडलेले आसा. तशेंच आजून सुद्दां कितें इलिगल आसा जाल्यार आमी तशें काडटले आनी अशें कोणाक हें करचें ना आमी. कितल्याशाच फळ विक्रेत्यांनी स्कूटर पार्किंग सुवात आडायल्ली. तांचे आड पालिकेत कागाळी आयिल्ल्यो, पूण तांचेर मात कोणें कारवाय केली ना अशें नगरसेवक निलेश नावेलकार सांगता. कंप्लेंट केली म्हटल्यार आमची कावन्सील मिटींग जाता. थिंगा सगळे ऑल 25 कावन्सिलर्स आसता, चीफ ऑफिसर आसता, ME आसता, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटाचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्युनिसिपालिटीचो आसता. तांकां सगळ्यांक हांवें सांगलें बाबा हे इलिगल गाडये येयल्या कळ्ळें न्हू. हॉकर्स गाडये म्हटल्यार तेंचे लायसन्स हांगा तिंगा भोंवपाचें हाडून तांकां थंय घातला. तेतून अर्दे गाडी इलिगल काडा म्हणून हें केला, कंप्लेंट केल्या.
ती खंय घातला PWDची पार्किंग प्लेसीचेर ते गाडयेच घातला आनी म्युन्सिपाल्टी PWDच्या जाग्या वयल्या म्युन्सिपाल्टी हे घेता सोपो कलेक्शन करता. म्युन्सिपाल्टीक रायट्स आहा थिंगासर एक्सिडंट जावन मेले ते अजून काडूंक ना पूण ते हे आतां भितूर इलिगला काडले वेल एंड गूड पूण हे कोण काडटलो हे कित्याक काडना. जेन्ना 25 कावन्सील मिटिंगेक बसता मिनिट्सार येयला अजंटार येयला सगळे येयलेले आसतना सांगून पर्सनली 2-3दा लेटर केल्या. लेटर करून हांवें आतां CMच्या पोतान सगळे UD मिनिस्टर हे आहा पळय UD अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट ईच एंड एवरी हेतून हांवें लेटर घातलेले आहा तरी हेजेर एक्शन जायना. आनी ही काल कोणी घातलेली आहा ती पयलींसून आसलेली तेंचेर रोखडी एक्शन. आतां हेंचेर कित्याक जायना हे मेन हे आतां 2 व्हिलर पार्किंगेन ते गाडे आहा 2 व्हिलर पार्किंगेक लोक पार्किंग खंय करपाचे. गोवा 365 खातीर मुरगांवच्यान हिरू महाले. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. बाळगात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आनी सांबाळात भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.